आमचे अख्खे पोलीस फोर्स गोयचे स्पेशली आमचे मुरमुगांव तालुक्याचे आणि बाकीचे इवन सगळे गोयचे आमचो सांग्याचो PI आसा, वास्कोचो PI आसा, आमचो मुरगांवचो PI असे डिफरंट PI जेंच्यांनी ही टीम लीड केली. जेजो आयो आमचो मुरगांवचो PI आसलेलो शरीफ. सो हांकां सगळ्यांक पयलीं आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांच्या तर्फे तांकां सगळ्यांक हांव सल्यूट करता. कित्याक खरेंच तेंच्यांनी एक ब्लायंड केस जी तेंच्यांनी ट्रेस करून आयज जी सागर फॅमिली आसा तांकां हो न्याय दिल्लो आसा. आयज हांव जेन्ना सागर बाबा कडेन उलयतालो तांच्या फॅमिली कडेन उलयतालो ते फक्त इतलेंच म्हणटाले कित्याक आमचे जे गेला ते गेल्यार जाता बट ते लोकांनी जो इन्सिडंट केला आपल्याक मारण केला ते लोक कशे तरी मेळोंक जाय म्हणून. आनी आयज खरोच हांव वालोर दिता आमच्या गोवा पुलिसाक ज्या हिसपान तेंच्यांनी ही केस ब्लायंड केस म्हणल्यार तांकां कितेंच क्लू नासलो. हांव इतलो कॉर्डिनेट करतालो आमच्या PI कडेन DYSP कडेन कित्याक बट तांकां क्लू मेळनासलो. बट क्लू नासतना सुद्दां तेंच्यांनी आपले सगळे नेटवर्क आतांच म्हाका PI सांगतालो कशें तेंच्यांनी काम केल्लेलें आसा सगळ्या PIनी. आमचो वैभव जावं आमचो सांग्यावयलो PI नायक जावं हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन जी टीम तेंच्यांनी लीड केली इन डिफरंट डायरेक्शन आनी 21 धरलेले आसा. आतांच तांकां 21 आतां हांगा पावलेले तांकां एक कस्टडीन दवरलेले आसा. सो एक म्हाका दिसता एक मोठी म्हणटा ती एक ब्लायंड केस ह्या पुलिसांक सॉल्व केली आसा. खरोच वालोर तांकां. त्याच प्रमाणे सागर फॅमिली जेंचे अत्याचार जालो जेंचे कितलीशी दीस जाले तेंची फूल फॅमिली भंय वातावरण रावताली ती घरान वयपाक भियाताली. आयज खरेंच तांकां म्हाका दिसता की बाबा तांकां खरेंच आनी स्पेशली आमचे बाय जे फक्त 10th स्टँडर्डाक आसता तेणेन जे आपल्या बापायक वाचोवपाक लागून स्वताचे आपलेर मारहाण करून घेतलो. हात घालून मदीं रॉड आपल्याचेर घेतले अशें खरेंच चेडवाक हे वालोर आमी आमच्या तर्फे सुद्दां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक ताका रिकमेंड करतलो एक ताका ब्रेवरी अवॉर्ड दिवचो म्हणून. हेवूय म्हाजे कडसून हे हांव CMाक सांगतलो. त्याच प्रमाणे जी टीम पुलीस गोवा पुलिसान जी ही केस क्रॅकडावन केलेली आसा ते म्हाजो एक स्पेशल रिक्वेस्ट आसतलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आमचो होम मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताक कितें ही एक ब्लायंड केस हेंच्यांनी क्रॅक केली आसा तांकां खंय तरी आमचो 19 डिसेंबर येता तेन्ना हांकां खंय तरी एवॉर्ड दिवचो आमच्या PI तेंच्या लागून सुद्दां हांव रिकमेंड करतलो. आनी खरेंच आयज ह्या केसीच्या बाबतींत खुबशी पॉलिटिक्स जाली. खूब लोकांनी कितें कितें म्हटलें पुलिसांक ब्लेम केलें पुलीस जाग्यार ना अशें कितले. अरे जेन्ना येदी व्हडली केस घेता जाल्यार PI पुलीस स्टेशनाचेर बसून रावतलो. PI हॅज टू बी ऑन द फील्ड. PIचेर कितलीशी एलिगेशनां केली म्हाजेर कितलीशी एलिगेशनां केली जशी कितें बाबा PI हांवें डेकोटी केलेल्या भशेन तांकां पुलिसांक सपोर्ट करचें सांगून फक्त एलिगेशनां करपाक हे भायर सरलेले. आयज तांकां एक उतार आमच्या गोवा पुलिसान दिल्लेले आसा. तोंडाचेर थापाड मारलेले आसा ह्या लोकांच्या आनी पुलिसान प्रूव करून दाखयलेलो आसा आनी हे तांकां धरलेले आसा. आयज ते लोक खंय गेले. आयज ते एका उतरान तरी एप्रिशिएट करपाक लागून पुलिसांक तेंच्यांनी येवंक जाय आसलें या तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिवंक जाय आसलो. आयज खंय ते लोक फक्त क्रिटिसायज करपाक सोदता. आयज खरेंच हांव शाबासकी दिता आमच्या पुलिसांक ज्या हिसपान तेंच्यांनी आयज काम केल्लेलें आसा. म्हाका स्वताक दिसतालें की बाबा ही केस केन्नाच सॉल्व जावपाना म्हणून क्रॅक जावपाना म्हणून कित्याक कितेंच प्रूफ नासलो. हांव PI सुद्दां सगळे जाण इतले टेन्शनान आसलेले. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इतले टेन्शनान आसलेलो तो डे टू डे ही केस फॉलो करतालो. आयज हे सगळ्यांच्या कित्याक आमी पयलीं अशी इन्सिडंट पयलींच जालेली ती अजून पर्यंत केसीस क्रॅक जालेली ना. बट आयज खरेंच आमचे तिनूय PI आनी तेंचे आख्खे PI आमचे हेड कॉन्स्टेबल आमची लेडी पुलीस जी तेंच्या बरोबर आसलेली हेंचे सगळ्यांक सल्यूट आमच्या मुरगांवच्या तर्फे तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांक कित्याक इट वॉज इम्पॉसिबल केस जी तेंच्यांनी सॉल्व करून घेतलेली आसा. आनी आमी आख्खे मुरमुगांव वी आर प्राऊड ऑफ आवर गोवा पुलीस आनी स्पेशली ऑफ मुरमुगांव पुलीस स्टेशन. थंय हांव रिप्रेझेंट करता आनी ते लोक आमच्या बरोबर आसा. आनी म्हाका दिसता आयज श्याम आमचो सागर म्हाका दिसता आयज रिलॅक्स आसतलो आनी खरेंच म्हाका दिसता तुजे मनाचेर जो बोज आसलो तो मातसो खंय तरी कमी जातलो. तशीच आमची मॅडमीची हांवें हालत पळयलेली जितले तिणें त्रास काडले ती अक्षरशः जेन्ना हॉस्पिटलांत सुद्दां गेलेलो तेन्ना अक्षरशः दुखान आसलेली ती. आनी तेंचे बाय जेका हांव पळयलो तेन्ना इतले ते आसले कित्याक म्हाका थंयसरले भुरगे सांगताले आमचे थंयसरले ते बिल्डिंगेचे प्रसाद सांगतालो तो सांगतालोच म्हाका काल त्याच दुसरे भुरगे जे वसीम बीन आसा थंयचे तेवूय सांगताले ते कशे थंयसर रातचे येयले तेंच्या दाराचेर येवन बेल मारले. इट वॉज अ ब्रेव थिंग. म्हणजे हे इजीचेर इतलो प्रेझन्स ऑफ मायंड त्या टायमाचेर रावप चेडवाक वालोर. त्याच प्रमाणे आमच्या आख्खे गोंयच्या पुलिसांक वालोर
कित्याक म्हाका दिसता ही केस जी तेंच्यांनी सॉल्व केली ती तांकां खबर आसतली कशी तेंच्यांनी सॉल्व केला ती, आनी ते म्हाका सुद्दां खबर ना आनी ते आमकां सांगूय शकना. सो परत एकदा हांव आयओ आमचो शेरीफ जॅकीसाक सॅल्यूट करता. त्याच प्रमाणे आमचे वास्कोचे PI आमचे वैभव नायक, तशेंच आमचे सांग्याचे PI नाईक बाबा, तूं सगळे PIसांक हांव तुमकां सॅल्यूट करता. इट इज जस्ट अ स्मॉल एप्रिसिएशनाक लागून आमी तुमचे कडेन येयलेले आसा, अशें हेजे भितर कांयच ना. बट आमकां खरेंच मनानसून आख्ख्या लोकांक, आमच्या मुरगांवच्या लोकांक दे आर व्हेरी हॅपी कित्याक तुमी ही केस सॉर्ट आउट केली. आनी खरेंच कित्याक म्हाका खबर आसा जर ही केस सॉर्ट आउट जावपाची नासली जाल्यार हेजेर व्हडले पॉलिटिक्स करपाचे सगळे लोक. पण आयज तुम्ही दाखयले कितें बाबा बिसायड प्रेशराचेर अंडर ना येता, कोणाचे विचार ना करता इतली तुम्ही क्रिटिसिजम घेतली लोकांची, तरी पासून यू वेर फोकस्ड बाबा आमकां ही केस क्रॅक करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे तुम्ही केलेलो आसा. तेज्या लागून तुमचे सगळे पुलीस, गोवा पुलिसांचो हांव हात जोडून तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. Finally, hard work has paid. It was hard work and hard effort to get that clue. We have to work really hard. We were not even sleeping, especially our senior officers, SP Tikam, USP Kadam, DIG Madam, IG, DGP were sitting in this office, monitoring everything. And the third day, the clue which I got, it was, I was just working, Third day, what I got, that was the clue where we cracked the case. Then we formed our teams. Yeah, my colleague Vaibhav was constantly on call. I told SP we will send him because I know him. Navantari Dotlo, and Vaibhav and his team and our team did not let us down. Then immediately PI Jiten was sent. And it was a team effort. One team was sent to Orissa, another team was sent somewhere else. There were multiple teams made and sent. And finally, the outcome. We are happy and we thank everybody. Locals cooperated. They allowed us to enter their houses, watch their CCTVs, and CCTV watching cannot be done in 10 to 15 minutes. We are sitting there for hours. It was uncomfortable for them also. But we requested, but Murmungaonच्या लोकांना आमकां खूब help केली. And there was the boost was there. Sir, जातली हांव case, जातली. That boost was there. They did not criticize us, those who helped us. There was a good criticism which they did. Sir, जातली कितें help करायला सांग. And I thank everybody for the support which we have got from you all and all the people who have helped us in cracking this case. Thank you. मंडळ आम्ही जितले काम केला सांगा खबर आसा. आमचे PI सर वैभव सर, आमची बाकीची टीम PSI गौतम, रोहन नागेशकर, रामचंद्र नाईक, कविता रावत, बाकीची टीम जी आशिल्ली तेंच्यांनी भरपूर काम केल्लें आसा हेचेर. आनी आमी सगळ्यांनी मेळोन एफर्ट्स घालून आमकां खबर आसा कितें सांगपाक जाय डिस्कस करपाक मेळना, तरी पूण आमी भरपूर हितून साहेबान तरी आमच्या खूब त्या भाटी तुमी हालत पयली आसतली PI साहेबाची कशी जाला ती, PI साहेब, जितेन नायक साहेब आनी बाकीची जी टीम आशिल्ली तेंच्यांनी सामकें म्हणलें ते एरियेक अशें काम करप आनी हेचेर आमकां सारकी फीडबॅक दिवन जशें आमकां एक इन्स्ट्रक्शन दिवन जशें आमकां काम करून घेतलें. थँक्यू व्हेरी मच. That we are able to get on the challenge that was accepted by our DIG madam. पयलीं म्हटल्यार केस ब्लायंड केस आशिल्ली. शेरीफ साहेबान सांगला त्या भशेन एक क्रुचर आमी थंय फायंड आउट केली. SP सर आमचो इतलो टेक्निकली सावंड आसा की त्याच्या टेक्निकल सर्वेलन्साचेर आयज आमी ही केस क्रॅक करपाक पावले. आय एम व्हेरी हॅपी आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू माय सिनियर सुपिरियर्स की तेंच्यांनी म्हाका हो टास्क दिलो मुंबय वचपाचो आनी म्हाका टीम म्हाजी स्वताची चूज करपाक दिली. तितून PSI गौतम शेटकर, PSI सिद्धेश नायक, वेंकट गवंडर, अमर गांवकर, कास्कर विशाल हांच्यांनी एक सारकी म्हत्वपूर्ण कामगिरी म्हणटा ती हेंच्यांनी बजयली. 5-6 दीस थंयसर टायरलेसली काम करून न्हीद ना, जेवण ना, कांय ना. जो फीडबॅक आमकां वयल्यान मॉनिटरींग जातालें साहेबा कडल्यान, SP सावथा कडल्यान, DIG मॅडमी कडल्यान, त्याच्यामुळे आमी आयज ती क्रॅक करपाक पावले आनी सगळेचे सोय आमी अरेस्ट केले आनी तांकां हाडले. फिल्मी स्टायल हांव पळय आमचे पुलीस ते आमचे पुलिसांनी स्किल्स आसा. आय एम नॉट सपोज टू डिस्कस इट ओवर हियर, बट एफर्ट्स आमचे खूब आशिल्ले आनी ते आमी हें केलें. एक म्हजो नेबर, नेबरींग वॉर्ड ज्या रितीन ज्या दिसा थंयसर थंय जाले कृत्य जाले एकदम भिवपाचे कशें आसलेले. आनी जेन्ना सगळ्यान थंय आमी पयले आमी पावले PI विदीन नो टायम पुलीस थंय पावले, पूण तरी अशें म्हणटात की कांय तांकां क्ल्यू गावनासतना सुद्दां तेंच्यांनी क्रॅक केलेली आसा.
जेन्ना आमी सकयल तुम्ही मिडिया हाडलेले पळय तेन्ना उलयताले खुबशे तेन्ना एडवांटेज घेवपाक येताले आमी म्हटलें म्हाका विश्वास आसलो पूर्ण विश्वास आसलो कित्याक दोनूय पीआयचे हांवें आयकलेलें दोनूय डेंजर पीआय आसा अशें आयकलेलें हांवें खंयच आनी ते म्हाका 100% खबर हांव बाळूक म्हणटले क्रॅक करतलेच आनी मिडियाक सुद्दां म्हटलेलें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या सरकाराचेर आनी आमच्या पीआयचेर की हे क्रॅक करतलेच म्हणून पूण खंयचो तरी एक एडवांटेज घेवपाक लागून कोण कोण पॉलिटिकल कितें उलयताले पीआय क्रिटिसायज करतले जावपाक जायना की जावपाक जाय जालें तें जालें पूण क्रॅक केलें हें अभिनंदन आयज जे आमकां मालमत्ती गावलेली आसा ती चोरलेली ते इम्पॉर्टंट ना हे चोर गावले ते इम्पॉर्टंट हांव एकूच रिक्वेस्ट करता तुमचे कडेन तांकां एक 10 मिनटांक लागून लोकां कडेन सोडात 10 मिनटांक लागून नाजाल्यार तशें युपी जाता युपी बिहार जाता तशें एनकावंटर करून उडोवपाचें हांकां दवरपाचें ना हांकां हें पोसपाचेंच ना तुमकां रिक्वेस्ट एनकावंटर करून उडोवपाचें परतून तुमकां सगळ्यांक आमच्या मुरगांवच्या आमदारान बरे एफोर्ट घातलेले आहा तुमकां हेल्प करता तेणे आयज तेणी तुमकां सत्कार केलो खरोखर हे करीत तितले कमी तुमकां आनी तशें म्हटलां पळय आमी सगळे जाण वास्कोकार तुमच्या फाटल्यान आसतले पीआय पुलीस तुमी खंयचोय चला वी आर विथ यू ऑल आतां एक फाटल्या दिसांनी एक 4 डेकॉटी जाल्ल्यो एक म्हापसा जाली पणजे जाली परत काणकोण एटेम्प जालो स्पेशली जेन्ना हांगा जाल्ली आमचे स्पेशल पीआय मारमुगांव तेणे आमकां कॉल केले हांगासर राबोवपाक आमचे सुपिरियर्स जे आसले डीजी पासून एसपी पर्यंत सगळे डीवायएसपी सगळ्यांनी तेन्ना आमकां तेंच्यांनी गायडन्स केलें आनी तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेयर्सान आमी जे काम केलें एफर्ट्स केले तितून ती केस डिटेक्ट जाली एक्यूज सगळे मेळ्ळे आसा फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आमी आनी सपोज स्पेशली तुमकां थँक म्हणटा की आमी एक ज्या दीस आमी सिनाचेर येयल्ले तेन्ना तुमी आमकां रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां फुटेज जी हेजी आनी आमी तुमकां सांगलेलें की आमकां थोडे इन्व्हेस्टिगेशनाक ते दिवपाक मेळना सो मिडियान आमकां त्या कामाकूय सपोर्ट केली सो आय एम थँकफूल टू यू ऑल्सो आनी केस डिटेक्ट जाले फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा ते केसीचेर अंडर द गायडन्स ऑफ पीआय ताचे कडेन वर्ड्स ना पुलिसां आनी पुलीस टिमीचो कसो तांचे हांव आभार मानूं उपकार मानूं हातूंत खरें हांव स्पेशली थँक म्हणटा आमचे मुरगांवचे पीआय शेरीफ साहेब वैभव नायक आनी आमचो डीवायएसपी कदम आनी आमचे बाकीचे सगळे आनी आमचो आमदार जो शंकर ब्राह्मणकार ताणें म्हाका घरा येवन डेली येवन म्हाजे इन्क्वायरी करप आनी बाबड्याच्या दोळ्यान सदांच दुकां आसताली आनी हांव म्हाका एक दीस लास्ट डे आतां आनी कांय चड उलोवपाक शकना कित्याक सांग पळया तुमकां एक विक्रम म्हाका म्हणपाक लागलो पळय क्रॅक जाले कितें करता तूं आतां घरा वतना हांवें सांगलें म्हाका आतां भंय दिसना हांव कांय ना आजूच भायर सरता पूण खरें म्हाका तेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंताची याद आयली डायलॉग कोरोना टायमाचो भिवपाची गरज ना तेन्ना हांव तुमकां सांगता भिवपाची गरज ना जे म्हणसर प्रमोद सावंत सीएम सिटाचेर बसला आनी पोलीस कमिटी पोलीस आसा तेन्ना तुमकां भिवपाची गरज ना तुमी अशेंच रावा सगळे गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाक थँक्यू म्हणपाक सोदता कित्याक म्हाका आनी म्हज्या फॅमिलीक खबर आसा तुमी कितले त्रास काडला दीस रात तुमी त्रास काडून हो केस क्रॅक जाला सो तुमकां खरेंच सल्यूट पुलीस डिपार्टमेंटाक न्ही थँकफूल म्हणटा आनी आमी पळयलां की सिंगम बी पिक्चर पळयता आमी बट अवर रियल हिरोज आर अवर गोवा पुलीस रियल हिरोज तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.